बुधवारा पेडणे तांबोसे पंचायत वाठारात आमदार प्रवीण आल्लेकार आणि हेर मानेस्तांचे हजेरेत पेवर्स बसोवपाच्या कामाचो नाल्ल फोडलो। गावात उदकाचे टाकयेचो प्रश्न लेगीत वेगळेच जाग्यार घालतलो। प्रवीण आर्लेकारान सुवाळ्या वेळार सांगले। पळयात। आयज नव्या वर्साचे 2024 सगळ्यांक आमच्या पेडणेकारांक तशेंच आयज आमच्या तांबोशे गांवांत आयिल्लो आसा तेंचे पंचायत तांकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा। आणि आयज आमच्या तामोशा मोपा उगिया ही पंचायत आयज हांगासर फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा जो आमचो फुटपाथ ह्या लोकांक सगळ्याक दारादारांनी फुटपाथ आसतली। तशेंच लोकांचो डिमांडूय आसलो। तसोच लोकांचो म्हाका खबर आहा तुमचो डिमांड आसलो तो आमचो टाकयेचो उदकाक प्रॉब्लेम जाता म्हणून। ही खूब वर्सां तुमचे हे प्रॉब्लेम ऑलरेडी हे आसले तेका लागून हांवें जाता इतले बेगीन हे सॉल्व करून तुमचे दिल्ले आसा। कित्याक आतां जाता इतले बेगीन हांव त्या फाउंडेशनूय स्टोन हांव घालतलो जाता इतले बेगीन। कित्याक मातसो वाद आसता कित्याक तुमकां खबर आहा थंयसर ती जी कोणाची प्रॉपर्टी आहा ते प्रॉपर्टीक लागून कितें तरी थंयसर मातसो हे चालू आहा तेका लागून ते उलोवन जाले का तुमकां जाता इतले बेगीन ती टाकयेचें फाउंडेशन करून दितलो। अशें तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य आसत जाल्यार आख्ख्या पेडण्यार हांगासर म्हाका डिव्हलप करपाक खूब इजी जातलें। तेका लागून तुमचो गांवचो पयलीं सपोर्ट आसूंक जाय। गांवचो सपोर्ट आहा जाल्यार आमी डिव्हलपाक हात घालून आमी फुडें जाता इतलो हो गांव बऱ्यान बरो करूंक शकता। तेका लागून असोच तुमचो सपोर्ट आसचो सदांच। आनी अशें हांव तुमकां तें बी सांगूंक सोदता कित्याक जाता तितले म्हाजो ट्राय आसता जे पळय आतां भुरगे आमचे खुबशे बेकार आहा चडशे आमी भुरग्यांक ऑलरेडी आमी लायिल्ले आसा। हे जे पळय कार्य हांगासर करून हेज्या पयलीं जो हे आसलो तो खूब कमी पडलो। आणि हे जेन्ना आतांच न्हय पयलींच आमदाराच्या लक्षांत आमी हाडून दिले त्या वेळाचेर आमकां एक टाकी सँक्शन आमदारान करची म्हणून आमी रिक्वेस्ट केल्ली आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्लें की आपूण ते करून दितलो म्हणजे दितलो। आनी हांव तेका साक्षी आसा कारण ज्या टायमाचेर ते टाकी बांदपा खातीर NOC जाय आसली एक गरज आसली आमकां त्या वेळाचेर दंपाचें जेवण सांडून ते म्हाज्या बरोबर आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान परवरी येयले आनी फुड्यान बसून आपल्या NOC तेंच्यांनी तयार करून घेतली आनी म्हाका दुसरे दीस सांगलें तेंच्यांनी की हे टाकी आमी येता त्या वर्सा भितर ही टाकी आमी कंप्लीट करतले म्हणून। आनी आयज त्या एक्झिक्युशन जावपाचो वेळ येयल्लो आसा। सगळी फायल प्रोसेस जावन आयज ते एक्झिक्यूट जातलें काम आनी ती टाकी जाल्या नंतर आमकां सांगपाक खूब उमेद जाता की एटलीस्ट आमच्या गांवांत आमी 24 वरां म्हणया नाका पण एटलीस्ट 2-3 वरां तरी प्रत्येकाक उदक पावतलें। सो ती सोय आयज तेंच्यांनी आमच्या म्हणजे तेंच्या जर कारकिर्द जर पयली जाल्यार आमदार जावन 1 वर्स कंप्लीट जावन आयज दुसऱ्या वर्स चालू आसा। सो दुसऱ्या वर्स सोंपच्या पयलीं तांच्यांनी इतली सोय आमची करून दिल्ली आसा। तेका लागून खरेंच सगळ्यांच्या वतीन ग्रामपंचायतीच्या वतीन तांबोशे गांवच्या वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचें अभिनंदन करता। हे पाठपुरावो करच्या खातीर आमचे दोनूय पंच तामोशा गांवचे सौसिया धुरी त्याच प्रमाणे दयानंद गवंडी हे बी रेग्युलर त्याचो पाठपुरावो घेत आसले। आमचे सिनियर कार्यकर्ते आसात मनमोहन सामंत माजी पंच आसात देवस्थान कमिटी आसा हे सगळे जाण आपापल्या परीन प्रयत्न करतात आपापल्या परीन हिरियेन हो प्रश्न प्रत्येक वेळाचेर उपस्थित करतात। आनी निश्चितपणान अशें जेन्ना आमी आमदार आसतले हेच्या फाटल्यान जर आमी रावत जाल्यार तामोशे गांव सुद्दां फाटी उरचो ना। एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत सुद्दां सांगपाक उमेद जाता की एम्प्लॉयमेंटानूय आमदारान आमकां खंय तरी कन्सिडर केल्ले आसात आनी तामोशानूय हे फावट तेंच्यांनी हातभार लायिल्लो आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।